शिवोले ब्लॉग आसा तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें आसा की आमचें काम कितें तें आनी आमचें काम तोंडाचें न्हू तर सगळें डॉक्युमेंटेड आसा. हे जे फायली आसा ते सगळे डॉक्युमेंटेड फायली आमच्या कडेन आसा आनी खूब आतां आमची इमर्जन्सी प्रेस कॉन्फरन्स जाली अशे कितलेशेच डॉक्युमेंट आसतले. इवन अंजुना पासून आमचे कंप्लेंट्स आसतले, अंजुनाच्या पंचायतीन पासून आमचे कंप्लेंट्स आसतले, आमची रेझोल्युशन्स आसतली. हे सगळे आयज जर पळयत जाल्यार तुमी फाटल्यान हे पळोवपाक शकता. फाटल्यान जो फोटो आहा पळय हो फोटो खुबश्या लोकांनी पळोवपाची गरज आसा. आयज हो देवाक फोटोन जो काँग्रेसींच्यान बीजेपीन जो आमदार गेला हो मायकल लोबो आनी तिची बायल दिलायला ही कितें करपाक गेले ती. काल तो म्हणटा आपूण गोंयकार आनी गोंयकारांक तुमी कित्याक आडयता काय म्हणून. तुवें गोंयकारपणाचे आनी गोंयकाराचे काय दवरूंक ना. तुवें आख्खे कलंगूट लामाण्यांक काडून विकला. आख्खे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तुवें दिल्लीकारांक, गुरगांवकारांक, हरियाणाकारांक, बॉम्बेकारांक सगळ्यांक काडून तुमी विकलेली आहा. आमच्या शेककारांक तुमी त्रास दितात, टॅक्सीकारांक तुमी त्रास दितात. लोकांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन मायकलाक हांव आनी एक सांगता तुका चॅलेंज करता. ह्यो कानोळे ती 80 वर्साची आंटी आसा, माय आसा, तिच्या प्रॉपर्टीन मायग्रंटांनी 40 घरां बांदले. तेका डेमोलिशन ऑर्डर आसा. त्याच्या सायडीक आनी एक लोकल आसा कानोळचो, त्याच्या प्रॉपर्टीन मायग्रंटांनी घरां बांदले, हाऊस नंबर घेतले, वोटिंग कार्डां घेतले. तूं थंय कॅम्पेन करपाक वयता, तेंची वोट तूं घेता. तेंचे दीस डेमोलिशन जावपाचें आसलें गेल्या म्हयन्याक. डेप्युटी कलेक्टर पावूंक ना म्हणून डेमोलिशन बंद, बाकी सगळो स्क्वॉड येयल्लो. तुका आमी दाखयता की तुवें कितें पाड घातले ती. आनी आतां तूं कलंगूट सोडून आतां तुजो सगळो वेव्हार जो चलता कलंगूट तुवें काबार केली, टोटल काबार केली. कलंगूट कांदोळे तुवें कांयच दवरूंक ना गोंयकारांक जाय तशें. आनी आतां तुजी नजर आहा ती शिवोलेचेर, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर. म्हणून तुवें थंय बायलेक निवडून हाडली, पयसो घातलो, करोडांनी पयसो घातलो, सगळ्यांक विकते घेतले आनी थंय जिखल्यात आनी तुमी पार्टी चेंज केले. आनी आयज तुमी हो एक असो बीच आमी आयकला काल लोकलांकडे उलयता. लोकल सांगता की हो प्रॉपर प्रायव्हेट बीच आसलो. वन्स अपॉन अ टायम ही बीच येताले अंजुना तेंका लागून प्रायव्हेट बीच आसलो. लोकल पासून थंय वचनासले. बाकीचे ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट येता तेंका तर धाडीत नासले कोण थंय. आनी ह्या बिचाचेर आतां ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी तूं डेव्हलपमेंटाक लागून ओपन करता. तूं म्हणटा कितें आपूण आपली प्रॉपर्टी वाचोवपाक थंयसर कन्स्ट्रक्शन करता म्हणून. ते एनटीसी प्रोटेक्शन वॉल तूं घालता म्हणून. एनटीसी म्हणजे कितें आतां तुमकां ही हो दर्यो पासून तुमकां नाका जाला. म्हणजे तो पासून पनवत को दिसता. म्हणजे तेका आडोवपाक आतां तूं वॉल घालता. आनी कोणा कडल्यान घालून घेता? ह्याच गव्हर्नमेंटाच्या WRD डिपार्टमेंटा कडल्यान. तेंका तुवें पयशे डेपॉझिट केला पळय आनी तेंच्या कडल्यान तूं आतां बांदून घेता ही वॉल. कितें करपाक? प्रॉपर्टी साल्वार करपाक. कसली प्रॉपर्टी? हो डोंगर, हे नेचर. हे नेचरा कडेन तूं खेळटा. नेचर तूं पाड घालपाक सोदता आनी तूं म्हणटा थंय आपूण गोंयकार जावन आपूण ती प्रॉपर्टी आडोवपाक सोदता. ही प्रॉपर्टी तुज्या चेड्यान डॅनियल लोबन कन्वर्जनाक कित्याक घातली? कन्वर्जनाक कित्याक एप्लिकेशन केल्लें? थंयसर खुबशे पॉलिबॅगांपासून काळंगा लावपाक जाता ना न्हू. पूण तुका जर तें करपाक नाका, तूं लाय थंय काजू लाय, थंय आंबे लाय, थंय फणस लाय, हॉर्टिकल्चर कर. कन्वर्जनाक कित्याक घालता? आमकां प्रॉब्लम ना. तुवें प्रॉपर्टी घेतली मरे कोणा कडल्यान, सोयऱ्या कडल्यान, हेच्या कडल्यान. तुजे सगळ्याक तुजे गोंयभर सोयरे आहा. सगळ्याक प्रॉपर्टी घेतली की तूं म्हणटा ती म्हाज्या सोयऱ्याची प्रॉपर्टी. अशी तुवें WA कडेन सेम केल्लें. ते प्रॉपर्टीचे तुवें तेन्ना SIT केस जाल्ली ती WA तेंकोन जी प्रॉपर्टी आहा तेन्ना तुवें SITची मॅटर ते असेंब्लीन काडलें. असेंब्लीन काडले ती प्रॉपर्टी ती कोणे कॅप्चर केली तेच्या कडल्यान तुवें ती रिलीज केली आनी ते कोण ओनर आसा तेंच्या कडल्यान ती प्रॉपर्टी घेतली आनी आयज थंय बिचाचेर थंय हे केला सगळें नाशाडी करून दवरला. आनी आतां तूं ह्या वाटेन हो एक व्हर्जिन बीच एक अनटच जी एरिया आसा पळय ह्या बिचाचेर तूं पावल्लो आसा. आनी हांगा तुका डेव्हलप करून हे दिल्लीकारांक विकपाक जाय. हे तूं म्हणटा पळय तुजी प्रॉपर्टी साल्वार करपाक. ही प्रॉपर्टी साल्वार करपाक न्हू. लाय झाडां. प्रॉपर्टी ऑटोमॅटीक साल्वार जातली. लाय थंय आंबे लाय, गारफा लाय, आनी कितें लाय, काजू लाय. कित्याक लायना? कन्वर्जन कित्याक करता? आनी हे कितें करून दवरला तुवें? म्हणजे तूं आतां दाखोवपाक सोदता दिल्लीकारांक फुली प्रॉपर्टी ओपन करपाक सोदता तूं. आमचे थंय नुस्तेकार कोण वयता थंय सकयल ते व्हडयो दवरताले आपले. त्या व्हड्या पासून तांकां दवरपाक आयज थंय मेळना. तांकां थंयच्यान वयतना फाल्यां तुमी थंय प्रायव्हेट बीच करतलो. तूं प्रायव्हेट बीच करतलो. फाल्यां अंजुनकारा कडल्यान तूं पयशे घेतलो. थंय सकयल वचपाक पयशे घेतलो. फाल्यां बाउन्सर दवरतलो. आतां तुजें काम चलता थंय बाउन्सर आहले. काल आमी चड जाण येयले म्हणून पळय बाउन्सर. आनी जर तुजें काम लिगल तूं म्हणटा आपूण सगळ्यां कडल्यान परमिशन घेतला
WRD कडल्यान घेतला, CRZ कडल्यान, सगळ्यांकडल्यान जर तुवें परमिशन घेतला, काल तुझे ते कामगार थंयचे जे आसले WRDचे काल कित्याक कामाक थंय येवंक ना? आमी जेन्ना सांगले फाल्यां आमी येता म्हणून थंयसर तुवें काम पोलीस प्रोटेक्शन घेवन काम चालू करपाक जाय आसलें, कित्याक काम चालू दवरूंक ना? लिगल जर तुजें काम आसल्यार कोणाक तूं आमकां कित्याक भियालो? लोकलांक कित्याक तूं भियालो? तूं कायद्यान सारको आसा मरे जाल्यार कर आसलें पोलीस प्रोटेक्शनान काम चालू, कित्याक करूंक ना? कित्याक भियालो आनी कित्याक वयर हाडून बाउन्सर दवरले? आनी ते मागीर लोक येता, चड लोक येता तशे ते कित्याक पळय? कितें करपाक सोदतात तुमी? अंजुनकारांक तुमी धमकी दिवपाक सोदतात, शिवोलकारांक तुमी प्रेशरान दवरपाक सोदतात? तूं कोण कलंगूटचो राजा, शिवोलचो राजा तूं, आनी राजान राणी तुमी येतले आनी तुमी जाय तश्यो धमक्यो दितल्या BJPच्या कुस्ताचेर, पुलिसांच्या कुस्ताचेर, या CMच्या कुस्ताचेर, ना विश्वहिताच्या कुस्ताचेर तुमी आयज हांगा येतात आनी जाय ते करतात. ह्याच विश्वहित राण्यान तुजें हें डॉक्युमेंटेशन दिल्लें सगळें असेंब्लीन, तेका लागून तुजी जी ODP आसली पळय ती स्क्रॅप करची पडली. ही लॉस तुका थंय प्रॉपर्टी लोकांचे कन्वर्ट केल्ले तुवें, तुजो स्कॅम भायर सरलेलो, तुका कोर्टान वचोन तुजें भायर मारलें तें. ही लॉस तुका लोकांची प्रॉपर्टी खावपाक वयतालो तूं, लोकांची प्रॉपर्टी घरान वचोन थंयसर टेबलाचेर कितें दवरून तूं थंयसर तांकां ब्लॅकमेल करून तांकां धमक्यो दिवन तूं तांकां प्रॉपर्टी नांवार करतालो ना सेटलमेंट करपाक लायल्लें तुवें. आनी तूं आमकां सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे वयता आनी हे करता, पयशे उखलता आनी हे उखलता म्हणून, आनी तूं सांगता मनोज कोराबाक आपलो रिस्पेक्ट आसलो. अरे तुजो कोणाक जाय रिस्पेक्ट? तुका जर रिस्पेक्ट आहा पयलीं तें सांग. तुका रिस्पेक्ट आसा, तूं आमकां रिस्पेक्ट दिवपाक? तूं आमकां रिस्पेक्ट करूं नाका, तूं ते देवाक रिस्पेक्ट कर आनी ते आमची फाटल्यानी जमीन दिसता पळय फोटवार तेका रिस्पेक्ट कर, हे नेचराक रिस्पेक्ट कर. आमकां रिस्पेक्ट नाका तुजो, आमकां तुजो रिस्पेक्ट घेवन खंय वचपाचो ना. आनी आयज शिवोलच्या लोकांक लक्षांत दवरपाक जाय, आयज ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी एक अशे MLA निवडून हाडले जे आमी तेन्नाय तुमकां सांगलेलें ही आख्खे तुमचे शिवोलचे जागे काबार करून उडयतले म्हणून, कित्याक हेंच्यात ती हिस्ट्री आसा. आनी आतां तुवें तुज्या चेड्याक मदीं हाडलो जो आपूण सांगता पर्रा पंचायतीन आपूण हेरिटेज पॉलिसी काडला, हे नाका ते नाका, हे बांदून दिवचो ना ते बांदून दिवचो ना, जाल्यार तुज्या अंडर आयज शिवोलचे सगळे पंचायती तुज्या अंडर आसा. हे सगळ्या पंचायतींनी हे रेझोल्युशन, कलंगूटचे सगळे पंचायती तुज्या कडेन आसा, ते सगळ्या पंचायतींनी रेझोल्युशनां कित्याक घेयना? तूं चेडो क्लीन म्हणून दाखयता, आतां तेका तूं सगळे कडेन प्लांट करपाक सोदता, आतां तेका MLA करपाक सोदता. म्हणजे तुमीच करा, आनी कोण आसा तेका हाड, चेडवाकूय हाड, आनी कोण आसा सगळ्यांक हाड, तुमीच रावा, सगळी 12 जाण कॅबिनेटान तुमीच बसा. आनी लोकांनी फक्त कितें पळोवपाचें तुमी डिस्ट्रक्शन करता आनी उलयले की केसी घालप, FIR घालप. तुवें कितें म्हटलें? अंजुनकार एक्स्ट्रॉशन करता, एक्स्ट्रॉशन करपाक येयल्ले म्हणून, थंय सेटिंगां करपाक येयल्ले, पयशे उखलपाक येयल्ले म्हणून. ही लॉज काडल्या तुवें अंजुनकारांची. म्हणजे तुवें दाखोवन दिलें की आमी आयज जो निवडून येयला पळय ते कितेंय उलोवपाक शकता आनी वोटराक कितेंय करपाक शकता. आनी तूं तेचो बापूय पासून अंजुनकारांचो वयर काडलो तुवें, बापायन तुमच्या पयशे दिवंक ना म्हणून. अरे तुका आयज जो तुका काल एकटो लोकल उलयतालो थंय तेणी सांगलें तूं मोडक्यो विकतालो, ते मोडके विकून आयज म्हापसाचे मोडकेकार बाबडे तशेंच आहा, आनी तूं मोडके विकून असो कसो जालो तो सांगता म्हणून आपूण यो म्हणून आपल्या फुड्यान चॅलेंज तुका तेच्या कोणच्या त्या दादल्या फुड्यान वच, त्या लोकला फुड्यान वच आनी उबो रावन सांग तूं मोडके विकून तुजी हिस्ट्री कितें ती आनी तूं कसो वयर पडलो, त्या मोडक्यान कितें घालून विकतालो तो. लोकांक कळपाक जाय तूं कसो जालो मोडके विकून, करोडपती कसो जालो, इतले प्रॉपर्टी तुवें कशें घेतले, इतले एसेट्स तुवें कशे बिल्ड केले, ते कसलो बिझनेसमॅन तूं कसलो जॅकपॉट तुका लागलो तो, कितें जॅकपॉट तुवें विकलो तो लोकांक रेस्टॉरंटा भायर रावन. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांक आयज तूं म्हणटा मरे दिल्लीकारां कडल्यान पयशे घेता, 8 दीस कंप्लेंट घालता न्हू, हे सगळे कंप्लेनी सगळे तुज्या पंचायतीन आसा, कापासतात तुका तुज्या बायलेक दोगांयकू. हांव चॅलेंज करता हे कंप्लेनी घ्या, आमी दिवचे ना, सगळे पंचायतीन ना, सगळे तुज्या डिपार्टमेंटा कडेन नांवां घाल आमच्या भुरग्यांची, कंप्लेनी घे आनी पळोवया तुजे 4 प्रोजेक्ट स्टॉप करून दाखय. ह्या दिल्लीकारांचे 4 प्रोजेक्ट स्टॉप करून दाखय. अरे दिल्लीकारांक हाडले कोणी गोंय, ह्या भायल्या लोकांक हाडले. आतां काल तूं म्हणटा आमी गोंयकार, आपूण गोंयकार आनी तुमी दिल्लीकारांक काय म्हणना, गुरगांवकारांक. हेच्या पयलीं ते सगळे इंडियन हाडले पण तुका लागून, हेच्या पयलीं तूं सांगता सगळे इंडियन, जो जाय तो जो धंदो करपाक शकता. आतां ते दिल्लीकार जाले तुका लागून, फक्त तुज्या प्रॉपर्टीक लागून. आनी तूं कितें सांगता, स्टेटमेंट दिता एंथनी, एडवर्ड आनी मायकल हेंचेर कंप्लेंट. म्हणजे तूं कितें कॉम्युनल हे करपाक सोदता, म्हणजे तूं दाखोवपाक सोदता की RG कॉम्युनल म्हणून हांगा क्रिस्तांवांचेर कंप्लेनी घालता म्हणून, हे तूं दाखोवपाक. आतां थंय जे काल लोकल हाडले पळय सगळे कॅथलीक, मॅक्झिमम भुरगे कॅथलीक हाडले आनी तुवें कंप्लेनी घातल्या भितरूय कॅथलीक आसा. तुवें कशे कॅथलिकांचेर कंप्लेनी घातले, तुवें कशे क्रिस्तांवांचेर कंप्लेनी घातले सांग.
आयज जो तू चॅलेंज करता हांव तुका चॅलेंज करता तुझ्या कडेन कापासता जा मरे ₹1 पासून आर्जीन खंयच्या दिल्ली बिल्डरा कडल्यान घेतला न्हू आनी कंप्लेंट फाटी घेवन सेटिंग केला तू दाखय एक कंप्लेंट तू जर एक कंप्लेंट पासून दाखयता न्हू हांव चॅलेंज करता आमी आमची पार्टी बंद करता रेव्होल्युशनरी मंच त्याच दिसा बंद करता ₹1 पासून दिल्लीकारा कडल्यान आमी घेतला न्हू सेटिंग केला कितें केला तू दाखय चॅलेंज तुका अरे तुझ्या असल्या मनशान मोडक्यान कितें घालून विकला पळय आख्या शिवलकारांक आनी कलंगूटकारांक खबर आहा फक्त लोक पिशान येयले आणि तू आता इलेक्शन येयला तसो नाचता पळय मेगा प्रोजेक्टांकडे थंय सेटिंग करून आता तो प्रोजेक्ट चालू आहा गौरेशान सांगला तशें तो प्रोजेक्ट चालू आसा आणि तुझे बायल थंय नाचता आसगांवान लोकांक उदक ना कायसुवा लोकांक उदक ना शिवोले लोकांक उदक ना आसगांव लोकांक उदक ना सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक उदक ना तू मेगा प्रोजेक्ट येता ती येतात पत्र्यांकडे येतात स्टेटमेंटां करतात अरे तुका तिका जर कापासतात नाल्यार तिच्याकडे जर थंय MLA जावपाची जर तिच्याकडे एफिशियन्सी नासली जाल्यार तिका घातली कित्याक फक्त प्रॉपर्टी खावपाक सत्यनारायणाची पुजा काही दोगांय जाणां येतात ती लोकांची घरां मोडपाक लोकांची दुर्गां मोडपाक कपेलां मोडपाक देवळां मोडपाक खुर्सा मोडपाक हेच करपाक तुवें निवडून हाडले बायले तू मरे जो उलयता पळय मायकल तुका एकूच सांगता तुजे दीस भरलेले आहा तू हेच्या पयलीं खूब तुजे पचोन गेले ते आतां पचपाचे ना आनी तुका एक सांगता तू कोणाक रिपोर्टरांक धाडटा पळय तुज्या एक तुजो रिपोर्टर घेतलाय तुवें त्या रिपोर्टराक धाडटाय पळय तेका जे व्हिडिओ घालून घेवन वयता पळय ते घालपाक सांग तेका नाका जाल्ले क्वेश्चन दिता तेका ट्रेन करून धाडू नाका कारण टॉपिक चल्लोलो कसलो सनबर्नाचो विषय काडटा रिपोर्टर कित्याक काडटा पोसून दवरला त्या रिपोर्टराक तुवें त्या रिपोर्टराकूय सांगता तुजी मस्ती खूब जाल्ली आहा आमी खूब ऑब्जर्व करता तुका ही फोर्थ पिलर म्हणटा आमी डेमोक्रेसीचो मिडिया आनी हांगा जर तो रिपोर्टर जर असली फालतूपणां जर करीत न्हू तेका एक्सपोज करपाक हांव फाटी फुडें रावपाचो ना फुडले फावट आरजी कडेन क्वेश्चन करता 100 फावटी विचार कर मायकल लोबो न्हू आमी दिलायला न्हू कितें क्वेश्चन फ्रेम करता पळय ते सारखे कर ना तुका कोणाक कितें दिला पळय खंयची एनवेलॉपां पावल्या आनी कोणाक कितें गाडयो पावल्या पळय सगळे भायर काडटले हांगा एवरी टायम तू येता क्वेश्चन भलतोच विचारता नेक्स्ट टायम तू सांबाळून राव आनी म्हाज्या फुड्यान जर येयलो तू सांबाळूनच राव तुका डायरेक्ट सांगता तुका लायव्ह व्हिडिओचेर कितें दाखयतलो रिकॉर्डिंग बीन न्हू लायव्ह व्हिडिओचेर तू रिपोर्टर जा जाल्यार आनी कोण जा आनी असले एजंट मायकलाक सांगता रिपोर्टरांक एजंट करूं नाका आनी एजंट आसा पळय तांकां चॅनलांकूय सांगता तुमी असले एजंटांक रिपोर्टर करूं नाका कारण लायव्ह नासलो व्हिडिओ लायव्ह वतलो लोकांक कळपाचें तो रिपोर्टराक आन्सर कितें दिला तो सांगता हेच्या पयलीं खंय तुमी कोणाचेरूच कंप्लेनी घालूंक ना तुमी मायकलाचेरूच कंप्लेन घालता हीच तुमकां प्रॉपर्टी दिसता म्हणजे मायकल जितले उलयता तो उलयता रिपोर्टर आमी कंप्लेनी आमी घालूंक ना यो मरे फायली हे पळय यो तेका हांवें ओपन सांगला तेका आमी पत्रकार सिरीज करतले लायव्ह करतले तुज्या कापास दादा तुज्या कडेन तुज्या चॅनला कडेन जाल्यार यो लायव्ह कर ह्या वांगडा गाडी धाडटा म्हणून सांगली तो सांगता आपणाक गाडी धाडटा काय म्हणल्यार तू गाडी धाडटा कित्याक तू येना न्हू असल्या कारणान यो गाडी धाडटा तुका गाडी धाडटा गाडयेन बस म्हाज्या तुका आख्खे पत्रकार सिरीज दाखयता तुका पत्रे सगळे दाखयता तुज्या कडेन कापास दादा म्हण तू हे लायव्ह कर उलोवचें पडटा कित्याक तुमी एजंटगिरी आयज करता हो रिपोर्टर आमी अजून नाव घेवंक ना थोड्या दिसान नाव घेतलो तू फुडले फावट मस्ती करूच आरजी कडेन येवन चॅलेंज करता नाव घेतलो म्हणजे घेतलो ती जाता ते कर तू तुमी कितें समजला रे तुमच्या कडेन फक्त मोबायल आसा आनी रिकॉर्डिंग करता म्हणून जाय ते करपा एजंटगिरी करपाची हांगा लोक हे वाचोवपाक येता तू सनबर्नाचो विशय काडटा सनबर्न खंय उरले रे आनी हिल कटींग खंय उरले आनी तुका कितें पडला तुका खबर आसा कोणे कितले कंप्लेंट घातले ते लोकांनी कंप्लेंट घालूंक ना म्हणटा तू जाणा कितले कंप्लेंट घातला तू येयला कंप्लेनींग त्या तुका हिम्मत आहा तुज्या कडेन कव्हर करपाक ना तुज्या चॅनला कडेन कव्हर करपाक हिम्मत आहा मिडिया म्हणून शाणपणां करूं नाका प्लीज डिग्निटी दवर आपली ही मस्ती करता पळय तो चॅनलूय मस्ती करता आनी तेचो तो रिपोर्टरूय मस्ती करता मस्ती भायर काडटले नांवूय घेतले मातसो टायम येवनी तुमी चिंतात तुमी आमकां काबार करतले म्हणून आमी तुमकां भियाना हे सांगता असल्या मिडियाक आमी भियाना जे कोण जेन्युइन मिडिया आसा पळय ते आमकां कव्हर करता ते आमकां दाखयता आनी आमच्या वांगडा रावता आनी गोंयचे मुद्दे उठयता असली डबल एजंटगिरी करिना थंय वचून व्हिडिओ वचून मायकला व्हरून दाखयना कोण कोण येयल्ले ते एजंट कसो पयलींच व्हिडिओ काडटा सगळे कोण कोण येयले ते फोटो सीआयडी को जाल्यार सीआयडीन वच मरे तूं आमी सांगता उलयता गव्हर्मेंटा कडेन फाल्यां हांव आमदाराक सांगता विदेशाक त्या रिपोर्टराचें नांव सीआयडीन घाल म्हणून एसेंब्लीन घाल म्हणून तेका एक सीआयडीन तेका एक जॉब दिवचो म्हणून त्या नंबर 1 सीआयडीगिरी करता तो
असली फालतूगिरी करू नाका. आमी मरे केअर करना तुका सांगता. ती सगळे कुंडलीत भायर काडटले कित्याक काडपाचो टायम येयल्लो आहा. तू व्हडलो समजता पळय. फुडल्या फावट यो मरे आतां जी कापासतात तुजी क्वेश्चन विचार लायव्ह व्हिडिओचेर. नाका जाल्यार तू टॉपिक सोडून भलतेच क्वेश्चन विचारता आनी मायकलाक सांगता असल्या रिपोर्टरांची तू वाट लाव नाका. तुका लागून तो फोंडान पडटलो. मायकल आज वयर उखलतलो. मागीर एनवेलोपाय बंद आनी गाडयेन दिता ते पेट्रोलूय बंद. सगळें बंद जातलें. सिंपल सांगता डायरेक्ट. ह्या मायकलाक सांगपाक सोदताय पळय ही हो एलएक्यू आमचो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी 2022 सावन कितले प्रोजेक्ट येयला ते कितले टीसीपीन क्लियरन्स दिल्या ते आफ्टर 2022 फक्त शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे सगळे प्रोजेक्ट शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्ले आसा. कितले हा टोटल नंबर 386. हांव मायकल लोबोक सांगता जर तुझ्याकडे तू म्हणटा मरे गोंय राखपाक आनी गोंयकारांक दिल्लीकार कापासतात हे दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट आहा भितर मॅक्झिमम घाल कंप्लेंट फुडें बंद. तुझ्या चड्यान पॉलिसी केल्या मरे पर्रा सेम पॉलिसी सगळ्यांक कॉपी पेस्ट करपाक सांग. सगळे गांव आहेत डेंजरान पर्रा एकूच ना. पर्रा तुवें काबार केला म्हणून आता तू उलयता फक्त कित्याक इलेक्शन आहा चड्याची इमेज क्लीन करपाक. म्हणजे चडो आपलो नरकासूर न्हू तो श्रीकृष्ण म्हणून दाखोवपाक सोदता तू. तो श्रीकृष्ण म्हणून तू आता सगळ्याक प्रोजेक्ट करतलो. म्हाका चोडो तिने पळय हांगाच पाड घातली तेणी. हांगाल्यान कळत तुजो चोडो तुज्या फाटल्यान तेंच करपाचो आसा म्हणून दाखयल्या तुज्या चड्यान. तेका संत म्हणून तू प्रोजेक्ट करू नाका. ती गेली संतगिरी. ते श्रीकृष्ण म्हणून दाखोव नाका तेका. लोक कळला तो नरकासूर म्हणून. आनी हो नरकासूर आयज कितें पाड घालतलो पळय जशी आयज शिवोले हात घातला तसो दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय ज्या जाग्यार वयतलो आनी उबो रावतलो पळय थंयसरूय तीच पाड घालतलो. आमी लोकांक परते सांगता. परते जे हे पयशे येतात दिल्लीकारांकडल्यान आनी हे मोडके विकून जे पयशे येता पळय हे सगळे पयशे परते इलेक्शनाक तुमच्या कडेन घालतले. इन्व्हेस्ट करतले तुमचेर. आता झेडपी इलेक्शन इन्व्हेस्ट करतले तुमचे वोट विकते घेतले तुमचो गांव काबार करतले. आयज एकाच सुद्धा शिवोलकाराक अंजुनकाराक आसगांवकाराक कापासतात ना आपल्या गांवांत 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाचो. एकट्याक सुद्धा गोंयकाराक कापासतात ना 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाचो. आज 100 स्क्वेअर मिटर जाग्याक थंयसर 1.5 कोटी जाय. 100 स्क्वेअर मिटर जाग्याक तेका परमिशन पासून मेळना. 250 स्क्वेअर मिटर जाय. 220 गोंयच्या गोंयकाराकडे 2.5-3 कोटी आहा. आणि तू एकटोच तुझ्या चड्याच्या तुझ्या फॅमिलीचे तू सगळे सेटल करून दवरता आनी आमी कितें करपाचे. लोकांनी कितें करपाचे. तुमकां मतां घालून तुमकां करोडपती करपाचे आनी आमी तुमच्या 2000च्या पाकिटाचेर रावपाचे आनी ती पाकिटां घेवन तुमकां मतां मारपाचे आनी फोंडान पडपाचे. तुका चॅलेंज मायकल लोबो हे प्रोजेक्ट बंद करून दाखय. सगळे तुझ्याकडे तुका 2-3 चॅलेंज करता. पयली चॅलेंज तुझ्या चड्यांची पॉलिसी घेतल्या पर्रा पंचायतीन जे तुम्ही हेरिटेज पॉलिसी म्हणून जो बोवाळ मारता चड्याक जो नरकासुराचो श्रीकृष्ण करपाक सोदता कापासता जाल्यार कलांगूट आनी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पंचायती तुमच्या अंडर आसा त्या पंचायतींनी पॉलिसी घेवपाची. दुसरी तुका चॅलेंज जर तुझ्याकडे कापासतात आसा हे 386 प्रोजेक्ट दाखयला भितर जितले मायग्रंटांचे प्रोजेक्ट आसा मॅक्झिमम भितर आसा ते मायग्रंटांचे प्रोजेक्ट दिल्लीकार गुरगांव ना कोणूय जावं भितर लक्झरी विला आसतले भितर अपार्टमेंट्स आसतले आनी खूब कितें कितें आसतले हे सगळे कापासतात तुझ्याकडे आसा हे बंद करून दाखय. तिसरी मेन इम्पॉर्टंट चॅलेंज जर तुझ्याकडे कापासतात आसा जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांना आमच्या रेव्होल्युशनरीन दिल्लीकारांकडल्यान कंप्लेंट घालून 1 रुपया पासून खंय घेतला जाल्यार तेका आमच्या फुड्यान उबो कर आमकां एक्सपोज कर. त्याच दिसा आमी आमची पॉलिटिकल पार्टी बंद करता. कापासतात चॅलेंज ओपन. तू थंय वचून खुर्साचेर हात दवरून तू येयलो. तू आज क्रिस्तांवांची नावां यूज करता पळय हेच कॅथलीक हेतून वचून चर्चीन वचून पाद्रीक फोटेल तुवें लोकांक फोटेल तुवें सगळ्यांक फोटेल तुवें आनी आतां तू येता आनी क्रिस्तांव भुरग्यांचेरूच कंप्लेंट घालता. सो ते क्रिस्तांव हे ते रिलीजन हांगा कम्युनल पॉलिटिक्स करूं नाका. क्रिस्तांवांची नावां यूज करूं नाका. तुका कोण आतां कॅथलीक जावं हिंदू तूं कोण वोट मारपाक ना. तुका वोट मारपाक उरले ते लामाणीत तुजे ते लामाण्यान तुका वोट मारपाचे आनी तेंची वोटींग उडयता आमी टेन्शन घेवं नाका. आतां एसआयआर येता गोंयांत आमचे बीएलएच आसतले 100% उडयता आमचे उडयता पर प्रोटेक्ट. आनी एक तुका बारीकशी हे रिक्वेस्ट करता. तू कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार कितली वर्सां जाली. यो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या आंटीच्या जाग्याचेर ज्या लोकलांच्या जाग्याचेर मायग्रंटांनी घरां बांदले तेका डेमोलिशन ऑर्डर येयले ती प्रॉपर्टी विजीट करया. थंय पळोवया कितल्या मायग्रंटांनी लामाण्यांनी घरां बांदल्या ती. तांकां वोटींग कार्डां आसा काय ना ती पळोवया.
आणि तुझ्या कडल्यान आमकां जाय एक्शन डेमोलिशन चॅलेंज हे सगळे एक्सेप्ट कर फुडली प्रेस घे आणि आमकां कळपाक जाय आणि ही जी प्रॉपर्टी तुवें केला आणि तू सांगता आपले प्रॉपर्टी साल्वार करपाक तू जर थंय कितें करता तुका जर साल्वार करपाक जाय लाय थंय काजू लाय आंबे लाय नाजाल्यार फणस लाय जांभळी लाय कितें लाय आनी ती प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर तू हांगा ते एनटीसी प्रोटेक्शन बांदून कितें तें बांदून थंयसर तू पाड घालूं नाका ती प्रॉपर्टी लोकांक ओपन करूं नाका लोक अंजुनकार आतां पिशे उरलेले ना भिवन उरलेले ना ती दादागिरी तुजी खूब जाली आणि रेव्होल्युशनरी गोन्स लोकां वांगडा आसा एनी क्वेश्चन आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट अमित पालेकरान म्हटलें की कोणाचेर केस केल्यार ते सगळें करपाक आपण हेल्प करता ना आमचो एडवोकेट आसा आमचो एडवोकेटा कडेन आमी उलयल्ले आसा एकदां आमच्या कडेन एफआयआर कॉपी आनी कंप्लेंट कॉपी पडल्या उपरांत फुडें कितें करपाक जाय तेजेर आमी उलयतले कित्याक तेजेर आमी आतां उलोवंक ना कित्याक आमकां एडवोकेटान सांगलां की तेजेर सध्या तुमी काय उलोवपाचें ना म्हणून आनी अमित पालेकराक इतलेंच सांगता की हो बेश्टो मोग आमचेर दाखोवं नाका आमकां गरज ना असल्या मोगाची फाल्यां तुमी कितें केलात आनी दिल्लीकारांक कसो सपोर्ट करता आनी कितें करता ती खबर आसा आमकां जर तुमकां खरेंच जर जाय जाल्यार ते दिल्लीकारांक नाका म्हणा आनी गोंयकारा वाटेन रावा सिंपल इतलेंच कर आमकां एडवोकेट दिवपाची गरज ना तुका जर देवान बरी बुद्धी दिल्यार भुरग्यांक सपोर्ट करपाची जाल्यार भुरग्यांकूच न्हू तूं गोंयकारांक सपोर्ट कर दिल्ली पार्टी सोड आनी बऱ्या हितून यो आता टोटल हांगा आसा पळय हांगा आसा ही 386 नावां आसा टील आमी जे आरटीएम मारले 2022 जून मेरेन जुनाचे जो असेंब्ली जाल्ली पळय तेचे एलएक्यू तेन्ना आमकां 386 प्रोजेक्ट येयला भितर मॅक्झिमम मायग्रंटांचे भितर गोंयकारांची थोडी घरां आसा लिमिटेड आसा कित्याक तुमी जाणा गोंयकार टीसीबी घालपाक गोंयकाराक खूब डिफिकल्ट जाता की गोंयकारा कडेन प्रॉपर्टी नांवार नासता सो तेका लागून मॅक्झिमम जे आसा पळय लक्झरी विलाज जावं अपार्टमेंट्स हांव तेचेच आसा म्हाका जो आता ते एक्सप्रेशनाचे पळय इश्यू येता तुमचेरूय तेणी म्हणटा पळय एक्सप्रेशन करता म्हणून आनी तशेंच आतां ती देवियर आनी एमएलए तिणेंय म्हणटा की एक्सप्रेशनिस्ट म्हणून प्रश्न कित्याक लागून हें करता कित्याक आपल्याक स्वता प्रोटेक्शन करपाक कितें तितून हें आहा 70चे ते हांव नकळो की हांव त्या भुरग्याक पर्सनली काय नकळो सो तेजेर हांव कमेंट करपाक शकना बट आमचे जे आसा तो आमी डायरेक्ट सांगपाक सोदता की तांकां ते प्रेशरायज जाल्लेले आसा कित्याक रेव्होल्युशनरी गोन्स ते जाणा सेटिंग करपाचें ना हे फायंका फाल्यां तूं सेट करपाक शकना तेका लागून असले आरोप लावप आनी तो मुवमेंट आसा तो म्हणजे लोकांच्या मनान कन्फ्युजन क्रिएट करप इतलेंच हांकां खबर आसा म्हणून आमी चॅलेंज केला न्हू आमी सिंपल सांगता एकूच केस हाडून दी 1 रुपया पासून दिल्लीकारांकडे घेतला आमी पार्टी बंद करता ओपन चॅलेंज डायरेक्ट पार्टी बंद करता आनी फाटी फुडें काय ना कॅन्डिडेट बीन घालिना न्हू पार्टीच बंद करता हाडून दाखोवचें तुमी तुवें म्हणलें पळय आतां प्रूफ दिवचा म्हणून तेणी प्रूफ दिवचा म्हणून आतां तुवें एका रिपोर्टराचेर एलिगेशन घालें की ताका पेट्रोलाक पयशे मेळटा ताका आनी कित्याक पयशे मेळटा आमी सगळे प्रूफ दितले जेन्ना टायम येतलो तेका म्हणून सांगला न्हू फुडले फावट तेणी आमच्या वाटे घेवन आमी सगळे प्रूफ दितले आयज कोण कोणाक व्हिडिओ दिता कितें करता आमचे व्हिडिओ व्हरता कशें घालिना व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता सगळें दितलें तेचेय रिकॉर्डिंग फाल्यां आमी करतले आमी इतलेंच सांगता पळय रिपोर्टरांनी आपली हे दवरपाक जाय डिग्निटी दवरपाक जाय कित्याक आमी मॅक्झिमम रिपोर्टरांक जाणा हांव खुबश्या रिपोर्टरांक क्लोज आसा ते भुरगे कशें काम करता कितल्या पगाराचेर काम करता तांकां आपली फॅमिली चलोवपाक कसो त्रास जाता आमच्या कडेन सगळे डिस्कस करता आयज तेंची सॅलरी जाणात सगळ्यांक लोकांक दिसता ते रिपोर्टरांक व्हडली लाखांनी सॅलरी मेळटा म्हणून कोणाक काय मेळना 12-15 हजाराच्या ब्रॅकेटान चडशे रिपोर्टर बसता आमच्या कडेन ते उलयतात कशें चलता ते आनी जेन्युइन रिपोर्टिंग करतात फाल्यां जेन्ना एक रिपोर्टर कन्सिस्टंटली जेन्ना ते करता पळय म्हणून आमकां उलोवचें पडलें इट इज नॉट द फर्स्ट टायम एवरी टायम हेच्या पयलीं आमच्या भुरग्यां वांगडा झगडी जाल्लेली आहा तेची आमच्या भुरग्यान तेका तेन्नाच कितें जाल्लें तेन्ना तेका क्वेश्चन केल्लो तेन्ना तेणी आनी कोणाक मदीं हाडले चेडवाक मदीं हाडले कितें हाडलें आनी तेणी हें केलें मागीर आमी ते तोंडाक लागूंक ना पूण एवरी टायम हें जाता म्हणून ते उलोवचें पडलें पूण टायम येतलो तेन्ना आमी तेजें नांवूय काडटले अंजुना भागांतून आमचो ट्रेडिशनल फिशर म्हणजे सीआर ती घरां पळय आतां तेच न्हू आयज जर अशेंच जर हें चल्लें फाल्यां कोर्ट काडटलो तांकां परते त्रासान घालतलो कित्याक हें आतां जर जालें फाल्यां हे कोर्टान वयतले सीआर झेड म्हणजे फाल्यां कोर्ट म्हणटलो की बाबा हे सीआर झेडाचें हें वायलेशन चालूच आसा फाल्यां कोणाक कोण पडटले लोक पडटले परते अंजुनकार पडटले कोर्ट परतो जागो जातलो आतां थोडे दीस शांत आसा ते शांत आहा ते सगळे काबार जातले आनी ह्या मायकलाक लागून सगळे लोक कोणाक पडटले फाल्यां लोक मागीर म्हणजे एक तेजो तोय प्लॅन जावपाक शकता की सीआर झेडाक चाळोवन घाल कोर्टाक चाळोवन घाल मागीर परते लोक फ्रस्ट्रेट जातले लोकांचेर परते आनी कितें कंप्लेनी येतले आनी मागीर परते मायकलाच्या दारार वचपाचें आनी मागीर हेणी लोकांक वाचयता म्हणून आश्वासन दिवपाचें आनी इलेक्शन जिखपाचें होय ताचो हें जावपाक शकता स्टंट जावपाक शकता सांगपाक जायना बीजेपीचे जे सपोर्टर आसात जे मायकलाचे तेंच्यांनी पासून मायकलाच्या अगेन्स्ट पासून हें केलें नॉट प्रोटेक्टेड डिस्ट्रॉयर म्हणून
हे तुम्ही टिकून एकट्या जाऊन तुम्ही काम करपाक रेडी आसात? आता काल जेन्ना आमी गेल्ले आमी उलो मारलेलो स्पेशली हांवें व्हिडिओ काढून सांगलेले की हे 10 सुमार आमी वचोन तो थंय विजीट करतले म्हणून सायट विजीट. आता तेन्ना ते येयले सो ते येयले बरें आसा आमकां काय प्रॉब्लम ना. फाल्यां आमी हे म्हणटा की हे मेळोन आमकां सगळ्यांक मेळोनूच ही फायट फुडें व्हरची पडटली आनी आमकां हे आमचें गोंय आहा ते दिल्लीकारा पासून वाचोवचें पडटलें. आतां कोण येतलो कोण ना तो तेंचेर आसा बट आमी तरी काल ओपन सगळ्यांक इन्व्हिटेशन दिल्लें हे म्हणून आनी खुबशे जाण येयल्ले. आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे बीजेपीचे चल्ला पळय आयज मायकलाक हे करता प्रोटेक्टर न्हू तो डिस्ट्रॉयर म्हणटा ते कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रत्येक लोकांक खबर आसा की कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीची परिस्थिती कितें जाल्या. चेंज घडोवंक शकता. चेंज 100% घडोवंक शकता. कोणूच हांगा पर्मनंट येवंक ना. हांगा व्हडले व्हडले राजकारती महारथी स्वताक म्हणटाले आपूण केन्नाच पडचे ना म्हणटाले ते घरा बसलेले आसा. हेच्या पयलीं तुमी पयला शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार कितली वर्सां येयल्लो. फॉर एक्झाम्पल दयानंद मांद्रेकर तेका लोकांनी घरा बसयलो. सालिगांव आमी पयला कितल्या वर्सांचो आमदार आसलो तेका लोकांनी घरा बसयलो. अशें धरपाचें न्हू की कोण पडपाचोच ना जाल्यार कंटिन्युअस तो असेंब्लीन उरतलो म्हणून. आपल्या कर्माचेर आसा आनी लोकांचेर आसा. लोकांनी विचार करपाक जाय की आतां सगळ्या लोकांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की आतां आमचे पंचायती आनी आमचे एमएलए हांकां कंट्रोल करपाक दिल्लीकार येयल्ले आसा. हेच्या पयलीं ती पावर नासली. आयज दिल्लीकार इतलो पयसो इन्व्हेस्ट करता एका वॉर्डान की फाल्यां वॉर्डांतलो वॉर्ड मेंबर पासून निवडून दिल्लीकार हाडटलो पयशे घालून आनी तो वॉर्ड मेंबर आसा तो तुमकां लागून काम करचो ना. तुमचो गांव विकपाक आनी दिल्लीकाराक कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिवपाक थंय काम करतलो. सो तुम्ही विचार करा जेन्ना कोण तुमच्या हातीन पाकीट दवरतलो एनवेलॉप दवरतलो तेन्ना ते एनवेलॉप तुमकां काबार करपाक दवरता हेच तकलेन दवर आनी वोट कर. पंचायत लेवलाचेर पयले डिस्ट्रक्शन गांव पाड घालपाचें जाता तेंचेर कितलीशी कंप्लेन करून पंचायतीचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत दिता मिनिस्टराक दिता ते पंचायत ह्या सगळ्या गजालींक माविन गुदिनोक खबर ना म्हणून. माविन गुदिनोक सगळे खबर आसा. जो लमाण्यांक सरपंच करता तेच्या कडल्यान आनी कितें एक्सपेक्ट करपाक शकता. जो बस्ती प्रोटेक्ट करता त्या कडल्यान कितें आमी एक्सपेक्ट करपाक शकता. जो मायग्रंटांक इल्लीगल कॉमदात लँड एन्क्रोच करून थंयसर भाड्याक रुमां काडून थंयसर बिल्डिंगे काडून जर तो परमिशनां दिता तेच्या कडल्यान आमी काय एक्सपेक्ट करपाक शकना. आमचे स्वता आयज आमचे अजय जो हे करता केसीस झगडटा डीओपीन ऑलमोस्ट 13 काय 14 पंच सरपंचांचेर आमचे टोटल मेळोन केसीस चालू आसा. आयज हियरिंग जाली नेक्स्ट हियरिंग डायरेक्ट 6 म्हयन्यान त्याच्या फुडल्या 6 म्हयन्यान हे चल्लेलें. आमचे ते कितें म्हणटा एवरी टायम तुमी कोर्टान वचा. आमच्या कडेन कोर्टान वचपाक पयशे ना. सिंपल सांगता आमच्या कडेन हायकोर्टान वचपाक पयशे नासलेले जाल्यार सगळ्यांक आमी डिस्क्वॉलिफाय करपाचे. आमची पार्टी कशी सर्वाय जाता आमकां खबर आहा. हो जर म्हणटा पळय मायकल लोबो आयज पयशे येता हे येता ते येता यो तुका आमच्या ऑफिसान दोगांयकूय इन्वायट करता चेड्याकूय घेवन यो वांगडा आनी आमचो अकाउंट पळय आमच्या अकाउंटार कितले पयशे तुका ओपन करून दाखयता. फुल आख्खो बॅलन्स शीट दाखयता रेव्होल्युशनरी गोन्स कशी चलता कितें चलता. मागीर तुजें कितें भाशण कर आनी तुजें जर कापास जाता जाल्यार तुजें दाखय अकाउंट ते आमकां पळोवपाक जाय. मनोज बाब तेणे म्हणटा आसतना फॅमिली प्रॉब्लेम म्हणजे रिफर केला कितें ते एक्झॅक्टली फॅमिली प्रॉब्लेम म्हणजे कितें. फॅमिली प्रॉब्लेम म्हणजे तो म्हणपाक सोदता की हे तुमच्या विदिन द फॅमिली मायकल आतां पळय हे कितें आसा जागो डॅनियलाचो. डॅनियल लोबोन सगळे परमिशनाक घातले. कंप्लेंट कोण करता दिलायला. स्टेटमेंट कोण दिता मायकल. म्हणजे यांच्या फॅमिली भितर तुम्ही आज सगळी फॅमिली इन्वॉल्व झालेली आसा एका प्रॉपर्टी हे करपाक. सो त्याचे म्हणणे तशें इट्स अ फॅमिली प्रॉब्लेम. दुसरे टॉपिक आसा तेचो तुम्ही झेडपी इलेक्शन कॅम्पेन करता एका स्टेजीर तुम्ही गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस वांगडा दिसता. सो झेडपी इलेक्शनाक कितें तुमचे ना अजून आमचे तेजेर हे टॉक्स चालू जावंक ना. आमी झेडपी इलेक्शनाची सगळ्यांनी तयारी केल्ली आसा. सो पळोवया कित्याक आतां झेडपी इलेक्शनाक खूब कमी टायम उरला. सो ते 15 दिसांनी कोड लागतलो. सो त्या म्हणसर कितें जातलें ना वी डोंट नो. सो लेट्स सी. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर सगळ्यांक हे आहा फोकस आहा पळय तो तुमचे आहा की आतां तुमी फॉरेन्स सगळ्यांक एकठांय घेवन वयतले खास करून जेन्ना 2027 इलेक्शन येता तेन्ना तुमचेर फोकस आहा. सो तुमचें मागीर कितें आसतलें तुमचें विजन कितें आसतलें की सगळ्यांक बराबर घेवन वयचे तुम्ही कॉम्प्रोमायज जातले. वचपाक जाय आमी सगळ्यांक घेवन वांगडा वचपाक जाय. कित्याक आयज ज्या रितीन पळय हे पळय सिंपल गजाल भुरग्याक आपलो गांव वाटोवपाक गेलो तेंचेर एफआयआर घालता. पॉलिटिशियनाचेर आमी ते निलकंठाक क्वेश्चन केलो माजेर आनी आमच्या 7-8 भुरग्यांचेर कंप्लेंट घातली. म्हणजे एवरी टायम तुम्ही हे एफआयआराचो खेळ चल्ला पळय पुलिसांक जो यूज करपाचो हेचेर खंय तरी जर बंधन येतले जाल्यार हेंकां घरा बसोवपाक जाय. ते घरा बसयतले जाल्यार सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटलें. आमी डायरेक्ट स्टेटमेंट केल्लें आहा सांगलेलें आनी सगळ्यां कडेन आमी उलोवपाकूय तयार आसा. आयडियोलॉजी मागीर कितें आसतली. आयडियोलॉजी म्हणजे तेका लागून ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा पळय तो आमी घेवन बसतले. तेतून आमचो कोवो बील आसतले लँड प्रोटेक्शन आसतले म्हादय आसतले हे इलिगल वोटिंग कार्ड्स आसतले. ह्या सगळ्या विशयांचेर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
प्रोग्राम बसल्या उपरांत जातले आनी म्हाका दिसता की सगळे पॉलिटिकल पार्टी हेचेर मान्य जावपाक जाय, कित्याक सगळ्या गोंयकारांक आयज जो मेजर प्रॉब्लम आहा तो मायग्रंट इन्फ्लक्स दिल्ली आनी हे मागीर हो जर प्रॉब्लम सॉल्व जाल्यार म्हाका दिसता बरेच जातले सगळ्यांचे. थँक्यू. तुमची मेंबरशीप ड्रायव्ह स्टार्ट जावपाची जाली हो जावपाची? आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह ऑलरेडी चालू जाल्ली आसा आनी आमी मेंबरशीप आमची केल्ली आसा, पूण सध्या आमी मेंबरशीप बंद आसा कित्याक आमचे आतां कंटिन्युअस झेडपी इलेक्शनाच्या कॅम्पेनिंगान आमची तयारी चल्ल्या आनी कॅम्पेन चल्ल्या. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.